बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसू. भयणी भावनो, कुशालकायेन आज पवित्र सभा भाग्योन जोआकी आणि आना भाग्योन आंकवार मरीच्या बापूय आणि आवय हांची परब करतात. तांच्या देण्या खातीर आमी दिनवासतना सगळे शेपाई शमाय पासत मागुया. शेपाई शमाय आमची गिरेस्काय, तांच्या जिविताचो अनुभव, तांच्या भावार्थाची यात्रा आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती दिता. तांचे देण्या बसत मागतना हे मीस आज भेटयतात. आमचो भाव डायन, जेनिफर, एडम आनी आल्वारो आनी तांचें कुटुंब तांचे बसत मागुया. भाग्यदानाचे मजतीन तांचे देवाचो आशिर्वाद. तशेंच मागुया आज आपलो 21वो वाडदीस 21st बर्थडे समरमता मीच फेर्नांडीस. तशेंच आमची भयण फ्लोरियाना आल्वीस आपलो वाडदीस समरमता. दुसरी आपलो वाडदीस समरमतात. तांचे बरोबर हे आमच्या भावाक आनी भयणीक कुडियात्म्याची भलायकी आनी किरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आमच्या मागणेन फळादीक जावंक आमी जायते फावटी असोकतायेन देवाचेर आनी भाव भयणांची चूक केल्या देखून मिसाचे सुरवेतेक ओगीच रावन आमच्या पातकांचे वखसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदाक देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्योन सुदान संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. पूण सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्योन जोकींक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय जावंक तुवें फाव केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो शेपाय शमायचो मानान आनी मोगान आज उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक भासायलेली सोडवण आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
आमचे सुमिया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. सिरिकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणगे फाटल्यान पिणगा आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोरन्याचेर विसोर पडूंक ना. तांचें दायज तांचे सोस्तीक लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांच्या नातवां पोंटरांक उरल्या. तांची सोसूत कोराराक तीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तांची संस्था सासनांक तोपतेली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपितल्यो आनी तांचीं नांवां पिणगेचे पिणगेक जिवीं आसात. सगल्या पोरजा तांची जानवाय परगोडटले आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा ताका दितलो ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन. म्हणुया. सर्वेस्पर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. तुजी सोस्तिली एकल्याच तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पर ताका दितलो ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन. कोरेंत सर्वेस्परान सियोन शार वेंचून काडलें तेंच ताका जाय आपल्या ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब. सर्वेस्पर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन. थंय दाविदाक बोलवंत सोंसोत हांव पुंजायतलों आनी म्हज्या माखलेल्याचो गोरचो दिवो पेटोवंक सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोचयेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट पडजळटलो. जबाब. सर्वेस्पर ताका दितलो ताचे बापायक दाविदाचें सिंहासन. उद्गार. इस्रायलाच्या बुजवणीची वाट तो पळयतलो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात तेंय आयकूंक ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळे ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
Konkani tuka Krista. भयणी भावांनो, आज आमच्या गोंयांत रेड अलर्ट दिल्लो आसा. खुबसो हो पावस आनी इतल्या पावसांतूय आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. ही भाग्योन जॉकी आनी आना सायबीमांच्या आवय बापायची परोप करूंक. कॅनडाक क्यूबॅक म्हूण एक वाठार आसा. क्यूबॅक वाठारांत एक सोबीत बाजिलिका आसा. इंग्लीश भाशेन मॅग्निफिसंट बाजिलिका. जाय तो लोक सांगतात ते भाशेन about 1 million people come every year to visit this basilica. And हे basilica बाग्योन आनांक भेटयला. सांत आनंदचें बाजिलिका. आनी बाजिलिकेंत लोक येता. जायते तरेच्यो मिलाग्री हे बाजिलिकेंत घडटात, मेळटात लोकांक. अशें थंयचे पळयणारी सांगतात. And that's why every person who goes to Quebec, the tourists especially, whether Hindus, Catholic, खंयच्याय धर्माचे जावं, ते थंय वतात बाजिलिका पळोवंक. बाजिलिका ऑफ सेंट एन. आनी खरेंच खुशालकाय, कारण बाग्योन आना सायबीमांची आवय, तिका पवित्र सभा दुसऱ्या शेंकड्यांच्यान, रायट फ्रॉम द 2nd century, पवित्र सभा मान दीत आयल्या बाग्योन आनाक. आनीक तांणी तोजवीज केली सोदून काडूंक सायबीमांची आवय बापाय. कारण सायबीमांक बाग्योन आनंद पातका विणे तिचो गोर्भ संभोवलो. जेन्ना आमी 2 वर्साक डिसेंबराचे 8वीर ही परब करता, निश्कळूंक गोर संभोवलेली आंकवार इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. सायबीमांचो गोर्भ तिच्या आवयच्या कुसव्यान, बाग्योन आनंदच्या कुसव्यान मूळ पातका विण जल्मलो. आपल्या पुताक फावो तसलें बिराड तयार करूंक देवान बाग्योन आनंदच्या कुसव्यान सायबीमांक मूळ पातका विणेर वचली. तिका आदाम एवेचे फातोक लावंक दिवंक ना. जशें मनशाक पयले मनशाक कुरपेचे बेसार रचिल्लो आनी मनशांनी कुरपा उगडायली पातका उदेशी, सायबीमांक आपल्या पुताक पुरतें बिराड करूंक देव विचित्र तरेन बाग्योन आनंद जेन्ना तिचो गोर्भ जाता, सायबीमांक पातका विणे रोसता. आनी देखूनच बाबा भयणीनो, हो मान बाग्योन जॉकी आनी आना हांकां फावो. आनी पवित्र सभा हो मान तांकां दीत आयला. आमच्या गोंयांत आमचे मिशनर, पुर्तुगेज मिशनरांनी ही भोक्ती आम्हा गोंयकारांच्या काळजांत घाली. आनी रोखडीच गोंयकारांनी ती आपणायली. कित्याक आमची गोंयकारांची परंपरा भोव करून जाणटे सवे, शेपाय समाज सवे भोव आदली. आमच्या गोंयांत भोव करून पुर्तुगेजा काळार जॉयंट फॅमिलीज आसल्यो. कितलींय भुरगीं आसूं, सगळीं सांगाताक रावतात. अजून पर्यंत आमची हिंदू भाव भयणां तांकां जॉयंट फॅमिलीज आसात. सगळीं सांगाताक रावतात. पूण आयची परंपरा दुसरी. जावं ते उस्तुमतेच्या गांवांनी, जावं ते आमकां. उस्तुमतेच्या गांवांनी एक भुरगो लग्न जालो म्हणटच ताच्यान आवय बापाय सांगता रावंक जायना.
ही हॅज टू मूव दुसरी कडेन वचूंक ही तांची परंपरा. आज आमी ती आपणायल्या आनी देखून जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक शेपाय शमाय घेवंक खेळोवंक तांकां सोयीक मेळना. भाव भयणीनो, आयज आमी भाग्योन जोआकी आनी आनंद हांची परब करता आसतना शेपाय शमायचो आमी उगडास करता. जेजूची शेपाय शमाय ती भाग्योन जुजेची मदर इन लॉ फादर इन लॉ सासूपाय सासूमायकी भाशेन तांकां मान दितना आमी कितें शिकुया. तिनूच वस्तू. पयलें आमच्या जाणट्यांक आमच्या शेपाय शमायक आमची गरज. जेन्ना ती जाणटी जातात तांकां आमच्या आसण्याचो आनी आमच्या आदाराची गरज. तांच्या जिवितांत जायतें कितें दूख सूख तांणी अनुभवलां. तांच्या जिवितांत जायतें कितें गोड कोडू अनुभव तांकां आसा. आनी आतां तांचे ओसोक कुळीक आमी आमच्या आसल्यान आमच्या उतरान आनी आमच्या आदारान आमी ताचें बोड. ग्रॅण्डपेरंट्स नीड अस, नीड आवर प्रेजन्स. आमचें आसणें जाय. थोडी शेपाय शमाय आशेतात आपले नातू नातींक वेगीन दवरून. आशेतात तांचे सांगताक इल्लोसो वेळ सारको. आशेतात तांचे बरे उतरां. आमकां शेपाय शमायची गरज जशी तांकां आमची गरज आसा आमकां तांची गरज आसा. शेपाय शमाय आमकां आसणें तांच्या मॅच्युअर जिविताचें, तांची जाणवाय, तांच्या जिविताचो अनुभव आमकां स्फूर्ती दिता. आनी जे भाशेन आमी पयले वाचपांत आयकलां, आमचे पुर्वज आमची गिरेस्तकाय. आनी जें कितें पुर्वजां कडेन आमी अनुभवलां तें आमी मुखार पावयता. म्हणटच तांचें आसणें आमकां एक व्हडली स्फूर्ती, इज अ बीग इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. आनी हे दृश्टीन आमी तांकां पळोवंक जाय. तांच्या जिविताचो अनुभव, तांच्या भावार्थाची गोवाय आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती. आनी देखून जितली आमचे मदें आमची शेपाय शमाय आसात ती भलायकेन आसात, ती बरे भशेन आसात, हें पळोवपाचो आमचो हुस्को. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, पवित्र सभा आमच्या जाणट्यांचो मोग करता. जेजू आयज आपल्याच एके भाशेन शेपाय शमायक आनी हेरांक वाक हाडटा. जेन्ना तो म्हणटा, नोदोर आसले तुमचे दोळे आनी आयकूंक आसले कान भागी. तुमी पळयतात तें पळोवंक आनी तुमी आयकता तें आयकूंक आशिल्ले आमचे पुर्वज. आशिल्लो एके भाशेन म्हजोच शेपाय शमाय, तांकां तें भाग मेळ्ळें ना. भाव भयणीनो, शेपाय शमाय आमकां भोव करून पवित्र सभेक एक कोण भावार्थाची गोवाय. ती थीर रावली. दे स्टूड फर्म इन द टेस्ट ऑफ देअर फेथ. भावार्थाक गोट रावली. आनी देखून तांची नांवां अमोर ती मरनात. आमी जायते फावटी मोगान आनी मानान तांचो उगडास करता. कित्याक ताणें जायतें आमकां दवरलां. न्हूच भाटां बेसां, न्हूच जायतें कितें पूण दवरलां भावार्थाचें देणें. आनी देखून जायते फावटी आमी आयची पिळगा आमच्या जाणट्यांचें जायतें कितें आपणायता
पूण तांणी दवरलेली ही भावार्थाची गोवाय आमी विसरता. They stood the test of time. But what they have done, तांणी आमकां एक लॅगसी दवरल्या. ही लॅगसी बाबा भयणीनो न्हूच फकत भाटां मेसांची, पूण भावार्थाची. 2 दीस जाले कोण एकलो म्हजे लागीं उलयतालो. जायतीं भाटां बेसां आसात, जायतें कितें पुर्वजांनी दवरलेलें आहा आनी ही खावूंक ही वांटूंक ते झगडटात. आनी तो म्हाका सांगतालो, जाणां फादर, जायते आमचे शेपायचे मायन पायन दवरलां आमकां फुंक्याचें. None of us have worked. None of us have worked. आमकां फुंक्या मेळ्ळां तें, आमी कोणेच तें घेवंक ना, कोणेच ताचेर कांय करूंक ना. इट हॅज कम ऑन अ प्लॅटर फॉर अस आनी स्टील वी आर फायटींग. आमी झगडटा ताची वांटे करून. ती बाबडी सुस्त आपले विसवांत आसात, आमी झगडटा. आनी आमी बाबा भयणीनो विसरता आमचे पुर्वजांनी दवरलेले आमकां दायज, आमचो भावार्थ आनी आमच्या भावार्थाचें जिवीत. वी नीड टू इमिटेट दॅट रादर दॅन फायट फॉर द प्रॉपर्टीज, बिकॉज ताणें सगळें आमकां सोडलां. ती शेटां बाटां, भांगर, घर, घरांत आशिल्ल्यो सगल्यो वस्तू, हें तांचें एक फुक्यात दायज आमकां. आनी देखून आज तांचो आमी मानान आनी मोगान उगडास करता आनी तांचे देण्या खातीर दिनवास जावं देवा. दे हॅव केप्ट देयर फेथ गोईंग. ती देवा मुऱ्यांत आसात. भावार्थाचें झूज ती झुजली आनी भावार्थाचे झुजांत प्रमाणीक म्हूण ती तावी जाली. आयज मोगान बागून जॉकी आनी आनंद मान दिता आसतना आमच्याय पुर्वजां खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांची परंपरा, भावार्थाची परंपरा सदांच जोडटी सांबाळूंक हे मिसांत तोच जेजू जाणें आपल्या शेपायच्या मांयकूय वाखणली, तोच जेजू आमकां आदार दिवंक मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. तुकाच बापा, सी 30 आनी 8, पान 40 आनी 4, सी 38, पेज 44. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मळबी
आमच्या आणि पवित्र विचारांना सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आयज आमी तुका भेटयता ती देणी दोयन स्विकार कर. बागेवन ज्वाकी आनी अन्न गमान दितना आमी थांबून आसतना आमच्या शेपाय शमाक मोगान आनी मानान लेखून आनी अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक भासयलेल्या तुजे सुर्गीच्या दायजान आमकांय वांटो मेळूं म्हूण मागता तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक वार्ता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अयोश्य आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदर आनी सासणांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुज्या भक्तां सभेन तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांचे पुण्याचें इनाम तुजेंच देण्याचो मुकूट. पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख तांचे लागीं आमचो एकसार आमकां पुणेवून जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे अशोकतायेक धीर आनी गोटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बळ आमकां दिताय. हो हिशोब नासलो जोमो आमच्या मोहिमेवून भावां भयणांचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकेंचे मोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणींचो मरून गेल्ले आमचे शेपाय शेमांचो उगडास करुया. मरून गेल्ले आमच्या आवय बापायचो उगडास करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची भाग्योन जुआकी आनी आना आंकवार मेरेच्या आवय बापायची परब करूंक हिंगा जमा जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, भाग्योन जुआकी आनी आना, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणीनो, केरीत भाशेन आमच्या पुर्वजांचो उगडास करुया. आमच्या शेपाय शेमांचो उगडास करुया. मरून गेल्ले आमच्या आवय बापायचो उगडास करुया. ताणें आमकां व्हडलें देणें दवरलां. तें भांगारान रुपयाच्यान घेवंक जायना. तें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आनी ह्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आमी अदीक देवाच्या संबंदांत वाडूंक पावता. तो तांकां दिन वासून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान तांचे देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुझा संकयो दिवी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपटो ग्रास आसंकानी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मुगो आनी आमकां ताणेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन दुतांक म्हळय आनी आज तूं आमकां म्हणटाय म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिशेवतल्यांक सासणाचे जिवीत मेळूं. देवाची शेळी संवसाराचें पाप कट्टा दी. ह्या जेजूच्या जेवणांत आज भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजुगा आमच्या काळजांत शेवतान आमी गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 560 आणि 2. D28 पेज 62. Mocha chona keya, baboy kushi bosa, mocha kuri roka, kushi gado saya. Mocha chona keya, baboy kushi bosa, mocha kuri roka, kushi gado saya. Jesus živí duše, zavři živí tam 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 प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे देवा, पवित्र स्नान नवो जल्म घेवन आमी मनशान तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासनीक पूत दाविदाचे कुडयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिली. आनी तेच तुज्या पुताच्या मासार वखदान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोसकाय मेळ्ळी. हे जेवणा वरवीं आनी भाग्योन जोकी आनी आनंदचे विनवणेन आमचेंय जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. भाव सगल्यांक तुमकां आयच्या भाग्योन जोकी आनी आनंद भाग्योन आंकवार मेळच्या आवय बापायची जेजूचे शेपाय शमांचे पोरबेची उनुनीत पोरबी फादर डॉमिनीक, फादर हेस्टन, फादर ब्रिटो, ब्रदर बॉरिस आनी हांव तुमकां खुशाल बरीत ही परब आमी हांव दिता. आतां मीस जाल्या उपरांत भाव डायन आनी जेनिफरांची परबे सोमयार इल्लीशी चाव पाणी आमी घेतल्या. कायंडली वेट, मातशें रावया आनी इल्लीशी चाव घेवया फेस्ताची. आज सांजे 4:30 हांगासान बास वयतली. सांतान इगोजेंत आमची सिनियर्स मिसांत वांटो घेवंक वतात. 4:30 थंय बास सोदतली. 5:15 थंय तीर्स आनी उपरांत मीस जातले. तुमचे पासून आमी मागतले. आयतारा दिसाक आमी आमच्या शेपाय शमांचो दीस पाळटा. हांगा 9:15 मीस आनी उपरांत आमचे हॉलांत तांकां कार्यावळ आनी तांकां सगळे जाणटे शेपाय शमाय आमची मोगाची भेट हाडल्या. उपकार करून तुमी नांवां दिवची आनी जाणटी आसात तांकां घेवन येवची. आमचो मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट घडोवन हाडटात क्रिश्चन लायफ सेमिनार आयतारा दिसाक 30 कारंजाले रोजरी चर्च हांगा 5 ते 7 कपल्स
गोबायलांक काजारी जोडप्यांक ओ लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार क्रिश्चन लायफ सेमिनार उपकार करून वांटो घेवया. आयचे पेपर सकाळीं उक्तें केलें जाल्यार आमच्या गोंयांत चडश्यो आतां डायवर्स केसीस सुरू जाल्या. ह्या थोड्याच म्हयन्यांनी खंय 43% डिवोर्स केसीस वाडत आसा. आनीक हो चिंतपा सारकेलो हुस्क्या सारकेलो आमकां एक उपाय मागणी करून आनी क्रिश्चन लायफ सेमिनार असली कार्यावळींनी आमी वांटो घेवं. मागुया सगळ्यां पासत आनी मागुया करून आमच्या जाणट्यां पासत 60 प्लस आसात आनी ह्या आमच्या सिनियर्सांच्या जोम्यान वांटो घेवचो. आपल्याकूच रेजिस्टर करची आनीक बरे भाशेन सांगताक आमी आमची 60 प्लस पिराय बरे भाशेन सारपाक हो एक बरो सोयीक. Those who have not been members, kindly enroll yourself or enroll your parents. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. U23 साताना तुझे सुफोड जिणे पान 241. U23 पेज 241.